वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशा आहात तुम्ही? आम्ही सगळी बरी आसा. आणि आज आसा मकर संक्रांती आणि तुमकां सगळ्यांक मकर संक्रांतीची खूप खूप शुभेच्छा. ओके, तो एक जाली दिसता असेल तुमकां. एक जाली जस्ट इश्वीक न्हिदलो. जे मॉर्निंग की रुटीन हा सगळें जाल्लें आसा. आणि चिंतलें की आयज संक्रांती आसा म्हणजे कितें करया म्हटलें, जे आमगेर करतात, जे आई पयलीं करतालीच मागीर करपाचें बंद केलें. सो संक्रांतीक न्ही तिळाची पोळी करतात. तीळ कळ्ळें न्ही, तिळाची पोळी करतात. जशें आमी पुरणपोळी करता पळय तशेंच तिळाची पोळी करता. सो खूब तेंप जालो आमी करूंकूच ना, खावंकूच ना. म्हटलें आयज आईक सांगलें हांव करता म्हटलें, जाणा हांव करपाक. सो म्हटलें करया म्हटलें आयज थोडेशें खावया म्हटलें करून. ओके, सो आयज ते तुमकां हांव शेअर करता रेसिपी. ओके, तुमी ते करून खावं शकता. आणि कितें म्हणटालें, ओके हांवें न्ही म्हाका दिसता 8 दीस जाले, 8 दीस जाले हांवें कास्ट आयर्न ऑर्डर केला. कास्ट आयर्न तवा. सो म्हाजे कडेन ऑलरेडी कास्ट आयर्न कढाई आसा न्ही, खूब बरें येयल्लें आसा. आणि हांव फक्त इंडस व्हॅली तेजे कडसून ऑर्डर करता. कित्याक ऑलरेडी हांवें ऑर्डर केला आणि बरो आहा जे हांवें यूज केला न्ही तो कढाई. सो बेस्ट आसा. सो म्हटलें एक कास्ट आयर्न तवा ऑर्डर करया म्हटलें. ऑर्डर केलें हांवें. ऑर्डर करून जे स्टार्टींग जे कितें प्रोसेस आसता पळय, ऑयल लावपाचें बी सगळें हांवें करून जाल्लें आसा. आनी आयज फायनली हांवें केल्लें सकाळीं ब्रेकफास्टाक उडदाचे पोळे केल्ले आनी सामके बेस्ट उठून येता. दाखयत तुमकां. आनी मातशें भंय दिसतालें बाबा पोळे बी उठटले काय ना. सो कांयच अशें कंप्लेंट ना. हे पळयात बरें ताका हांवें सिजनींग बी केलें आनी आयच्यान स्टार्ट केलां हांवें पोळे करपाक. सो आयज पोळे सामके बेस्ट जाल्ले आसा. हेजी लिंक तुमकां जाल्यार दिता हांव. तुमी जाय जाल्यार ऑर्डर करात. आनी हांव सांगता इंडस व्हॅली तशेंच तुमी ऑर्डर करात. कित्याक बरा हांवें यूज केला न्ही म्हणून तुमकां सांगता. सो कांय अशें हें ना. आनी आयज पोळे केल्ले आनी तुमी पळोवंक शकता बरें जाला. चिकन्ना बीन कांय ना. हे पळयात बरें जाला पोळे. सो आनी न्ही सांग तुमकां एक गजाल, कास्ट आयर्न तवा गॅसीर दवरतले पळय, लो गॅस करून दवरूंक जाय. तेन्ना रोखडेंच तापता. कळ्ळें न्ही, रोखडेंच सामकें हीट जाता. सो लो फ्लेमींग करपाचें आनी करपाचें. कळ्ळें न्ही, खूब बरें आसलें. ओके, सो ऑलरेडी हांवें कास्ट आयर्न कढाई मातशें व्हडले सायज ऑर्डर केला हांवें. तर तो आमी नॉनवेजाक यूज करता. ओके, सो आतां हांव आनी ऑर्डर करतलें नेक्स्ट मंथ. एक एक म्हयन्याक एक न्यू ऑर्डर करूंक जाय काय न्ही. सो नेक्स्ट मंथ हांव ऑर्डर करतलें सेम कढाई अशें धाकटें करतलें. ते आमी वेजाक यूज करतले. केन्ना मोदक बिदक करचे पडटा, देवाक नेवेद बी दाखोवचें पडटा न्ही. सो ताका लागून. सो हें म्हाजें सारकें व्हडलें जालें. जे हांवें ऑर्डर केल्लें पळय कढाई तें सामकें व्हडलें जालें. पण तें ताका हांव नॉनवेजाक घातलां. सो वेजाक एक ऑर्डर करतलें. हे कांय अशें हें ना, डिसअपॉयंट ना. ओके, प्रोडक्ट सामको बेस्ट आहा. फक्त इतलें की ताका बरें सिजनींग करूंक जाय ऑयलान बी, जाल्यार तें बरें टिकता. ओके, सो इश्यूक न्हिदला म्हटलें तो उठच्या पयलीं ते पोळीचे ते भितरलें स्टफींग आहा पळय तें आमी रेडी करया. हांव तुमकां दाखयता कितें कितें लागतलें तें. ओके, सगळें हांवें रेडी करून दवरलां हांगासर. खूब इजी आसा आनी खावपाक न्ही खूब बरें लागता. कळ्ळें न्ही, तुमी करपाचें. आनी सामकें हेल्दी. तीळ न्ही सामकें हेल्दी. कळ्ळें न्ही. म्हाका न्ही एक कमेंट येयल्लें श्रेया मांद्रेकर म्हणून. सो हांवें ते मनी प्लांट हांवें ते लायिल्ले न्ही पोटान, ते हांवें ते टॉयलेटीन दवरला. सो ते म्हणटा टॉयलेटीन दवरनाका म्हणटात. टॉयलेट किंवा बाथरुमान बी न्ही मनी प्लांट दवरनाका. बिकॉज मनी प्लांट इज लायक अ लक्ष्मी. प्लीज कीप इट आवटसायड. कित्याक इट सारकें लक्ष्मी न्ही ते पयशे मनी प्लांट. सो ताका लागून टॉयलेटीन बाथरुमान बी दवरूंक जायना. सो थँक्यू तुका श्रेया, म्हाका खबर नासलेलें. सो आयज जस्ट तुवें म्हाका मेसेज केलें पळय, कमेंट केलें पळय, हांवें जस्ट ते घेतलें पॉट आनी भायर व्हरून दवरलां हांवें. ओके, सो थँक्यू. खबर नासलेलें म्हाका. तुमकां सांगया म्हटलें. तुमच्या घरान खंय बाथरुमान बी आसतलें, टॉयलेटीन बी आसतलें न्ही, सो दवरनाकात. कळ्ळें. सो चला शिताक दवरला आयज. रांदलें बेगिनाच. ओके, दाळ केला आनी हें लॉकी बॉटल गार्ड तेजी भाजी केला. आनी मागीर हांव न्ही ब्रिंजल फ्राय करतलें. सो हें आसा आमचें जेवण. ओके, सो आमकां तें तिळाची पोळी करपाक कितें कितें लागता दाखयता तुमकां. हांगासर न्ही हांवें 1 कप न्ही गोड घेतला. गोड तुमी खंयचेय घेतलें आतां. कळ्ळें न्ही. हांवें हें पावडर जेगरी घेतला 1 कप. कळ्ळें. आनी हें आसा पॉपी सीड्स म्हणजे खसखस, हो आसा 1 टेबल स्पून. आनी हें आसा 1/2 कप शेंगदाणे. हेका न्ही हांवें बरें भाजून घेतला. 1/2 कप आसा. आनी हांगासर हांवें घेतला 1/2 कप सेसमी सीड्स म्हणजे तीळ घेतला. 1/2 कप घेतला. आनी हांगासर घेतला हांवें थोडेशें म्हणजे एक व्हडलो चमचो घेतला हांवें बादाम आनी काजू घेतला. ओके, एका मातशें हांवें कट करून घेतला. सो पयलीं न्ही आमी पीठ कालोवन घेवया आनी हो जो प्रोसेस आहा पळय हें मागीर करया. हेका टायम लागना. कळ्ळें. आतां हितून घालता हांव गंवाचें पीठ घालता. 2 कप घेता. सो हांगासर हांवें घेतला 2 कप गंवाचें पीठ. जस्ट थोडेशें पिंच हांव मीठ घालता.
सो पयलीं अशें हातीन मिक्स करून घेयात आनी उदक घालून आमकां डव रेडी करून घेवंक जाय आनी डव न्ही मातशें हार्ड आसूंक जाय आं चड अशें सॉफ्ट करनाका डव सो हांगासर पळयात अशें आमकां न्ही पीठ कालून घेवंक जाय चड सॉफ्ट ना कळ्ळें न्ही सो आतां ताचे भितर घालता हांव तेल तेल घालून मातशें कालून घेता सो बरें ताका मळून घेयात जितलें तुमी ताका बरें मळटलें न्ही तितलेंच तेणी पोळी न्ही सामकें बेस्ट जाता हात दुखता पण बरें एक मातशें हाताक एक्सरसायज बी जाता ओके तो हें जाल्लें आसा अशेंच ताका दवरतलें हांव एक 10-15 मिनटां कित्याक पीठ न्ही बरें हें सोक जावंक जाय सो हें पळय जाल्लें आसा सो आतां आमी हेका दवरुया एक 10-15 मिनटां अशें धांपोवन दवरुया सो पीठ कालून दवरलो सायडीन हो उठलो आनी हांव करता आतां न्हीद खूब कमी रातचो न्हिदता डे टायम असो खूब कमी न्हिदता जालें न्हीद आतां ताका गरमी जाता न्हू रे थंडी कमी पडटा आतां मातशें गरमी स्टार्ट जाली चल हेका घालता हांव सकयल हेका सकयल घालता सगळ्यां विश कर हॅपी मकर संक्रांती हां कितें विश कर आं ओके ताका पळयता आतां दिता हांव एक बनाना घालून बनाना दिता ताका मातसो टायमपास करतलो खातलो न्हू रे बनाना दिवं बनाना जाय घे बनाना हांगा धर आं बरो एन्जॉय करता बनाना न्हू रे कितें आंबट आं सारको खा हांगासर न्ही हांवें घेतला मिक्सी जार तातूंत घालता हांव तीळ घालता सो आतां घालता हांव पिनट तुका जाय जाल्यार तुमी सालां काडून घातलें आतां पण हांव सालां सकट जाय घालता सो आतां घालता हांव पॉपी सीड्स खसखस सो आतां घालता हांव काजू आनी बदाम घालता पिसीस आनी हें न्ही आमकां फायन आतां पावडर करून घेवंक जाय सो हांगासर पळयात हें सगळें वांटून जाल्लें आसा इफ तुमी जे गोड सपोज तुमी वापरता न्ही जर पिसीस करून ते ह्या स्टेजीनी गोड घालून ताका वाटात सो हांव न्ही आतां गोड घालचें ना कित्याक म्हाजें हें गोड न्ही ऑलरेडी पावडर आसा सो आनीक हांव गोड बीन घालचें ना हितून इफ तुमी ते नॉर्मल जे आसता पळय ते ऑरेंज कलर गोड बीन ओके ते तुमी ह्या स्टेजीर गोड घालून मातशें वाटपाचें तर हांवें पावडर घेतला म्हणून हांव घालचें ना सो हांवें न्ही एक बावलान ट्रान्सफर केला आतां तातूंत घालता हांव जॅगरी पावडर आनी बरें आमकां न्ही हें मिक्स करून घेवंक जाय सो हें पळयात आमचें जें मिक्सचर आहा पळय तिळाचे पोळीचें मिक्सचर तें रेडी आसा ताका हांवें बनाना खावपाक दिला तर बनाना अर्दे तकलेर अर्दे कानाक खा तें इल्लेशें आसा खावपा नाका मस्ती हे बेज थोडेशेंच आहा घे शिव आयलो शिव सगळ्यांक विश कर हॅपी मकर संक्रांती हॅपी मकर संक्रांती आयज कित्याक स्पेशल खबर आहा तुका कितें आहा थर्सडे आयज न्ही थर्सडे आसूं मागीर आयज कितें करता तुका हांव कळ्ळें कितें करता स्वीट करता पोळी करता पोळी पोळी तिळाचे पोळी करता तीळ काजू बदाम मागीर तुजे खसखस मागीर शेंगदाणे लाडू करता तूं हो पळय आतां पुरण पोळी म्हणटा पुरणपोळी. पोळी मेळ तिळाची पोळी फोन शिव पळय हांव लाडू करता खंय ओमकार तुमी कॉल केला मरे हांवें ओके एक मिनट कोणाचो फोन सो चल करया आमी आतां सो पीठ जस्ट थोडेशें घेता हांव पयलीं पीठ न्ही बरें अशें मळून घेयात एकदां बरें तूप घालून खालें न्ही खूब बरें लागता हें खूब तेंपानी केल्याशें न्हू हांवें न्ही करूकूच ना पुरणपोळी तरी आमगे आसताच पण हें तरी करूकूच ना म्हणटा आयज करया म्हटलें ओके सो सायज आतां सायज तुमकां पोळीचे कशें जाय धाकटे तुमी करूं शकता व्हडले तुमी करूं शकता तुज्या मम्मी करताली अशें ना तूं व्हडली करताली ते हिची मम्मी सासूबाई करताली पिनट बी घालून तीळ बी घालून करताली दिताली ती ओके सो हांव चड अशें व्हडलें करचें ना कळ्ळें न्ही सो दाखयता तुमकां मातशें ताका न्ही अशें आमी हातीन हें करून घेवंक जाय कळ्ळें न्ही हातीन हें करून मागीर भितर आमी स्टफींग घालया कितें म्हणटा तिळाचे पोळी तिळाची पोळी तीळ
कळ्ळें अशें घालून सो आतां हांव स्टफींग घालता आनी ताका होल करून घेवया म्हणजे यातलें स्टफींग न्ही मातशें बरें बसतलें भितर आनी अशें स्टफींग करून तुमी फ्रिजीन दवरूं शकता आनी केन्ना तुमकां खावंक दिसलें तुमी खावपाचें आतां बरें ताका अशें बंद करून घेवंक जाय अशें ताका अशें प्रेस करात हें अशेंच खावंक खूब लागता शिवाय टेस्ट करून पळय आं बरं आहे नाईस बरें खावंक सावकास करात कळ्ळें न्ही आनी भितर आमी जेन्ना स्टफींग घातलें पळय घालून अशें रावंड करा रावंड करून सामकें लाटनाकात पयलीं ताका हातीन अशें हें करा कित्याक जें पीठ भितरलें आमी स्टफींग घातलां पळय तें सगळें सायडीन बी वचोंक जाय ना की ताच्या मदींच उरतलें कळ्ळें न्ही सो पयलीं हातीन अशें करून घेयात मागीर तुमी लाटात ओके सो आतां आमी लाटून घेवया आतां म्हाजें हें कशें जातलें खबर ना की हांवें खूब तेंपांनी करता हांव कशें जाता पळोवया हांव पळय हें घेता लाटपाक तकलीच चलना ओके स्लोली स्लोली लाटपाचें जाता तितलें मातशें पातळ करात थीक करनाकात कित्याक म्हाका न्ही थीक बिलकूल बी लायक ना बरें ताका पीठ लावन घेयात आनी बरें ताका अशें एजीस पळय एजीस मातशें न्ही पातळ करून घेयात कळ्ळें न्ही की आतां दाट तें बरें जायना खावपाक चड अशें पातळ करून वचनाका आनी सामकें बरें हें तीळ न्ही हेल्थाक सामकें बरें सारकें पातळ बरें न्ही आनी मातशें करूया ते सगळें ओपन जातलें पळय बरोबर ओके सो हें पळयात जाल्लें आसा खायन दवरला पळयात आमचें होममेड घी तुपान आनी मातसो बरो स्मेल येतलो तूप लावून भाजोवंक जाय ना तुमी ऑयल कितें जाय तुमी घेयात तशें कांय ना ओके सो पयलीं हें घालता ओके बरें ताका भाजून पयलीं दोनी सायड मातशें भाजून घेयात मागीर ताका घी लायात आं पयलींच घी लायनाकात सो एटलीस्ट जालें हांव समज तें फुट्टलें बीन चिंतलेलें हांवें पण ना बरें अशें घी लावन घेयात आनी खाताना बी वयर घी लावन खावपाचें आं खूब बरें जाता आनी हें तुमी पोळी करून न्ही 3-4 दीस खूब बरें उरता हें कळ्ळें न्ही कांय पिड्ड्यार जायना हां तरी तूं घेतलो आतां टायम जालो येवपाचो सायडीन ताका अशें भाजून घे आयलो पळय चल तूं दार ओपन कर ऋतीक आयलो सांग आतां तुका एक करून दाखयता आमी फटाफट बिना करता ओके ते शिवा वचोंक जाय खंय कामाक बरें अशें क्रिस्पी जायसर न्ही बरें भाजून घेवंक जाय भैया स्कुलांतून आयलो न्ही इश्वी सामको हॅप्पी जाता न्हू रे पळय पळय आवाज पळय कितें वास कितें येता आं पुरण न्ही तिळाचे पोळी खातलो बरें पळय हें जाल्लें आसा ओके सो हांव फटाफट न्ही सगळें करून घेता मागीर मेळटा तुमकां सो कापां आतां फ्राय करता हे मी जेवंक बसला बरें आं तेच्या बरें आं तेच्या बरें हें घालूंक जाय घी घालून खावंक जाय भाजी खा रे मारतलें हांव हां भाजी घे हें तें बटर गार्ड इल्लें वाड येता भाजी खायना कांय ना सो तोर न्ही आईन पळयात कट करून न्ही मिठान घातला सो बरें एका मीठ लागलें न्ही थोडे आई न्ही मसालो घालून करतले हें पळयात बरें जालां बरें आसलेलें तोरां हें पळयात हांव आनी घी घालचें ना वयर इफ तुमकां जाय न्ही वयर घी घालून खावंक जाय बरें आसता पळयात खूब दिसांनी केलां श्रद्धा आवडलें टेस्टी आई जेव घे खा घे
तो ओगी आसा ताका जस्ट ताका आतां इतलें बी नाका ताका म्हटल्यार आमी जेवन घे बेगीना बेगीना मागीर कितें इशूला खाशे ना टेस्टी हा ट्राय कर ट्राय टेस्टी जाला ट्राय करात ट्राय करा हांवें 1 कप गोड घातला न्ही आई आपल्याला आनी थोडेशें जाय आसलें गोड तर तुमी न्ही 1.5 कप गोड घालात ओके पण हें सारकें परफेक्ट आहा बाया ट्राय करा तुमी ट्राय करून म्हाका सांगात आनी उरला स्टफींग पीठ सोंपलें स्टफींग उरला तुका फाल्यां टिफिनाक जाय रे दी फाल्यां टिफिनाक जाय सो आमी रेडी जाला वचपाक हळदी कुंकू आतां सिजन न्ही हळदी कुंकूचे हिंगेर सरितागेर आनी तरी भयणीगेर सो जस्ट भायर सर हेजे न्ही फाल्यां जाल्यार एग्जाम हांवें शिवता म्हटलें मातशें बेगीन वचून बेगीन येवया लागींच आमकां तें पयस ना खूब लागीं हा म्हटलें वचून बेगीन येवया म्हटलें ओके सो मेळटा तुमकां पळय आमी कोणागेर येयला हेका आनी इंट्रोडक्शन करत ना कोण रे बरोबर रे चला हाय म्हण मुगो हाय म्हण मुगो आवय हाय म्हण तेणे बरें धरला हो कसा असतो तो घर मारा येत ना मरा तो सायकल मिकल असं म्हणे बरे तुगे बरी आहा आणि किती उतरीस मम्मी ताप आयसी बी घेतला हा बी घेतला सेकंड बरे आयडिया केले ये मार बाबू ये मार तुका चिप्स में प्रभुदेनी ना बाबू तो कितलो या तुका ते मॉल ती गोवाना हां मग या ना खायला कोणता कित्याक घेवंक ना गो ती दुसरा फॅन लायन आला तो काय गेला तो भितर असते आसू आणि किती फॅन लायला पुरो आसू वचर दीदी येता गो तो गाल पाणी बॅगान गाल किती खायचा अरे किती किती ते कुठे थँक्यू म्हणते इथं आम्ही चल किती बाय म्हण चल बाय 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 आधी टाटा आधी पळय टाटा तू रावता बाय बाय एकदम दिसांचा आवाज वाढलो आता हेचो आवाज म्हणटा वाढलो आता बाय होय बरं करून चला बाबू रावता बरं येस हाय ते ह्याच्याकडे बरं वयता आज चल 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 त्याच्याकडे बरे वयता होय आज रा हाय म्हण आज तर आमची बिझी आहे आई बरे आणि आम्ही लाय सरितागेर ते पण गेले खंय 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 इथं खंय इथं अरे भैयाकडे येईल ते का भैया जाय घ्या का उकलून बस रे ना त्या उकलून सायडीन बसय न्ही आवय आपणच आयल्या आपणच गेले रेडे आधी भैया खंय आधी भैया खंय होय न्ही आवय पिकू
लास्ट आम्ही आता काय येतं का रडे नाका तो सगळ्याकडे वयता हय न्ही ते बरे तशे बरे हय आसरा पळय ते पण आसरा उठले 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 न्ही ते कटर न्ही उठले पळय ते अरे आसरा आसरा आम्ही व्हडले हायट फ्रेंड काय कर आसरा मोबाईल का आसरा आवाज का मोबाईल दी ना आसरा फ्रान्सिस कोणतो हो शंकर 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 चल सरिता बरे करून थँक्यू तुका थँक्यू येता आसरा बाय आ येता आसरा अरे बाबा बरे मस्ती ठेव जवळ लागे जवळ लागे जवळ कुल्ल धावता बरे आता पळयता पळय इश्वी पळयता पळय बंद कर बंद जस्ट आम्ही आत्ता पावली आयल्या बरोबर सरिता गिफ्ट दिला इश्विका बरो क्रॅप बरो होता का पळयता रिती चल तुका एका फाल्यां एग्जाम आसा वच भितर वच फ्रे कपडे काड ओके सो इतलेच आयचो डे खंय गेल्ले आमी खंय गेल्ले खंय गेल्ली ओके सो चला काय ना आता मातशें फ्रेश जाता स्टडीज घेवंक जाय फाल्यां 2 पेपर आसा ताका जीके आनी व्हॅल्यू एज्युकेशन चल तुवें कपडे काड सर ओके चला हो ब्लॉग न्ही हांव हांगाच एंड करता व्हिडिओ आवडलो जाल्यार लायक करा शेअर करा आनी चॅनलला सबस्क्राईब करात तर मेळ्या नेक्स्ट व्हिडिओ टील देन बाय टेक केअर Bye. I love you, friends. Please you comment and subscribe to my channel. God bless you all. चला बाय Bye. सो आयज न्ही बर्थडे रिक्वेस्ट आनी एनिवर्सरी आसलेली ताका विश करता सो नांव आसा अर्जून हॅपी बर्थडे अर्जून गॉड ब्लेस यू विथ गुड हेल्थ आनी हॅपीनेस जेवण तुजी हेल्थ बरें दवरचें हांवें देवा कडेन मागता सो वन्स अगेन हॅपी बर्थडे अर्जून Happy birthday and many blessings to you. May God make all wishes come true. Happy birthday. सो आनी आसा एनिवर्सरी सो नांव आसा मायरॉन एंड भक्ती हॅपी वेडींग एनिवर्सरी गॉड ब्लेस यू बोथ सदांच तुमी हॅपी रावात हांवें देवा कडेन मागता सो वन्स अगेन हॅपी वेडींग एनिवर्सरी मायरॉन एंड भक्ती Happy anniversary to you. ओके चला बाय